नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. सरकारा आड आंदोलनांत वांटो घेवपी सरकारी कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय जावपाची शिटकावणी दक्षता खात्यान जारी केल्ल्या आदेशांत दिल्या. आम आदमी पक्षान गोवन्स अगेन्स्ट कोरोना उपक्रमाक केल्या सुरवात. जुवारीनगरच्या आदल्या खळयांचें काम हातांत घेतली म्हण म्हायती कुट्टाळेची आमदार एलिना साल्ढानान दिला. झोपडपट्ट्यांत रावप्यांचें पुनर्वसन करपाची येवजण आशिल्ली, मात ही येवजण केन्नाच प्रत्यक्षांत येवना म्हण मुखार आमदार एलिनान सांगलां. 21 सप्टेंबरा सावन वैयक्तीक पावंड्यार विद्यालयांत वचपाक 9वी ते 12वेच्या विद्यार्थ्यांक मेकळीक केंद्र सरकारान एसओपी केला जारी. गोंयच्या धनगर समाजाक एसटीचो दर्जो मेळचो म्हण फाटलीं 17 वर्सां जालीं आमी यत्न करतात. ह्या खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात म्हण उपमुखेलमंत्री बाबू कवळेकर उलयला. फी भरूंक ना म्हण मडगांवच्या एका इश्कॉलान विद्यार्थ्यांक ऑनलायन क्लासीक हजेरी लावपाक दिवना. ह्या घडणुकेचो पालकांनी निशेध केला. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाची कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तो मेरेन तुमी पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.